मोगाच्यान दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नियाळाक तुमका मोगाचो स्वागत. पंजाबांतल्या रामपूर म्हणल्या त्या एका गांवांत रस्त्यार सबार जण थंय कुडसो नासलो आनी ह्या घडये थंयसर एक तरणाटो आपल्या थोड्या सांगात्यांक काण घेवन क्रिस्तांवांक गाळी दितलो, जेजूची निंदा करतलो आनी कितें नाका आशिल्ली उतरां थंयसर तो उलयतलो. आनी पळयता पळयता ताणें एक नव्या सोल्ल्याची प्रती थंयसर लोकांच्या मुखार उक्ताडयली आनी हातांतलो एकच ताची पानां ताणें भायर काडून हातांत उजो काण घेवन सर्वांच्या मुखार तो बायबल ताणें जळयलो. सर्वांच्या मुखार त्या तरणाट्यान नव्या सोल्ल्याची प्रती थंयसर जळयली आनी क्रिस्ताक धिक्कार घालून ते थंय तावन गेले. आनी हो तरणाटो जावन आसलो सुंदर सिंग. बायबल ताणें जळयलो आनी उपरांत ताच्या जिवितांत कितें जालें? सोम्याची महिमा आटापची ही एक नीज कथा आनी नीज गडीत आज तुमचे मुखार उक्ताडूंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. 1889 इसवेच्या सप्टेंबराच्या 3 तारीखेर शेर सिंग म्हणल्या एका ग्रेस्त सिख धनिकाच्या कुटुंबांत सुंदर सिंग जल्मलो. तो वाडोवन येतना ताच्या आवयन ताका देवातय विशेष एक आसक्त आनी मोग उपजाशे प्रयत्न केले. सकाळी सांजेर ती मागण्या वेळी आपल्या पुताक सांगाता दवरून घेतली आनी तशेंच तो वाडोवन येतना ताका थंयसर आसल्या एका हिंदू साधूच्या पांया मुळा बसोंक थंयसर प्रेरण दितली. सिखाच्या आनी हिंदुवांच्या प्रार्थनाच्या जाग्यार ते निरंतर वेतले आनी अशें आपणाचो पूत एक दीस एक भाग्यवंत व्यक्ती जावन परिवर्तन जातलो म्हूण ताची आवय केदाळय चिंतून आसली. आपल्या 7 वर्साच्या प्रायरच सुंदर सिंगान भगवद्गीता ताणें बायहार्ट केली आनी तशेंच तो वाडोवन येतना गुरू ग्रंथ साहेब तो शिकोवंक लागलो आनी तशेंच उपरांत कुरानाची ताणें अध्ययन केली. अशें निरंतर ताच्या आध्यात्मीक जिवितांत निरंतर थंयसर येडगी जावनच आसतना थोड्या तेंपा उपरांत ताची आवय देवाधीन जाता. आपली आवय देवाधीन जाल्या उपरांत ताच्या काळजांत निराशेची मोडां, ताच्या अंतस्करणांत निराशा थंयसर दाटायेन उपसून येता. निराशी जाता आनी देदेस्पर जाता आनी ह्या घडये ताका थंयसर मिशनरीच्या क्रिस्तांव मिशनरीच्या इस्कॉलांत शिकपा खातीर भरती करतात. आनी तवण थंयसर क्रिस्तांव मिशनरींनी हेरांक चलोवची ती रीत पळोवन हो भुरगो तांचेर क्रोधान भरता आनी तशेंच तांकां तो खंयच्याय रितीर एक गौरव दिवंक ताका साध्य जायना. इस्कॉलांत एक रिवाज आशिल्ली बायबल वाचची आनी त्या एका दिसा त्या मिशनरी याजकान या मिशनरी शिक्षकान थंयसर सुंदराक बायबल वाचोवंक सांगलें. पूण ह्या घडये क्रिस्तांवांचो बद्द विरोधी जावन आशिल्लो सुंदर बायबल वाचोवंक इन्कार करता. तितलें मात्र न्हय, थंय तावन आपल्या सांगात्यांक थोड्यांक भायर आपोवन इस्कॉलाच्या मुखारच बायबलाच्या त्या प्रत्येक तो उजो दिता आनी जळयता. ताचें धैर्य पळोवन अशे क्रिस्तांवाचे विरोधी आशिल्ले थोडे भुरगे ताका सांगात दितात. तांचेच एक गँग या तांचोच एक पंगड ते बांदतात आनी तवळ क्रिस्तांव मिशनरी रस्त्या देगेर रावून थंयसर सुवार्ता प्रगट करतले. तस जाल्यार मिशनरींक फातर उडोवचें, तांचेर चिकोल्या उबीर उडोवचें, तांकां मारून धांवडोवचें असलें एक निरंतर आक्रमण करूंक आमचो पंगड मुखार येता. आनी अशें दिसान दीस सुंदर सिंग क्रिस्तांवांचो विरोधी आनी क्रिस्ताचो कट्टा विरोधी जावन बदलता. सुंदर सिंग वाडोवन येतना ताच्या मनांत अशांती सडटा. कितें करचें
ह्या म्हज्या अशांतीक, ह्या म्हज्या निराशाक हांवें कितें परिहार सोदचें देखून तो निरंतर शांतीच्या सोदनेर आसता. विविध धर्माचे ग्रंथ ताणें येदोळच अभ्यास केल्ले आसात. त्या ग्रंथांनी तो ती शांती सोदूंक प्रयत्न करता, पूण ताका ती शांती मेळना. हे घडये तो देवाक एक दीस चॅलेंज दिता. हांवें येदोळ पर्यंत देवाक सोदलें, देवातावन मेळच्या शांतीक सोदलें आनी शांतीतावन मेळच्या दैवीक जिविताच्या सोदनेर निरंतर हांव आसा तरी म्हाका तें फावो जावंक ना. देखून आज राती भितर तुवें देवा तुजें नीज रूप म्हाका दाखयना जाल्यार खंडीत जावन म्हाका ह्या जिविताची गरज ना. हांव फाल्यां सकाळीं 5 वरांचेर येवच्या लुधियाना मेल रैलाच्या मुळांत हांव म्हजो जीव दिता. आनी तो न्हिदोंक वेता, न्हिदयाना, ध्यानार बसता. ताचें मन चंचल जाल्लें आसता. सकाळीं वेगी उठता आनी थंयसर परत्यान ध्यानाक बसता. आनी सरीसुमार 4:30 वरांचेर ताच्या कुडांत एक धुंवर. ताका एक विशेष दिसवणी थंयसर आरंभ जाता. थंयसर कितेंच उजो नासलो, पूण तो धुंवर भरता आनी तो धुंवर क्रमेण एका उजवाडांत बदलता आनी प्रकाश भरीत उजवाड ताच्या कुडांत थंयसर फांगता. आनी त्या उजवाडाच्या मदें अस्पश्ट एका मनशाची आकृती ताका थंयसर झळकता. आपूण सोपान पळयतांगी ताकाच कळना. देखून तो आनीकही जागृतायेन थंयसर दिश्ट घालतना त्या धुंवरा मदें आनी त्या उजवाडा मदें ती झळकल्ली ती आकृती ताचे लागीं उलयता आनी सांगता, कित्याक म्हाका तूं अशें दग दिताय? सुंदर, कित्याक तूं म्हाका अशें दग दिताय? तुजे खातीर हांवें म्हजो जीव दिलो, तुजे खातीर हांव कुर्सार मेलो, पूण तूं कित्याक म्हाका दग दिताय? सुंदरान त्या आकृतीक, त्या रुपाक पळयतना थंयसर तो जेजू म्हूण ताका कळटा. ताच्या हाताचे गाय तो पळयता आनी ह्या घडये खंयच्या व्यक्तीक हांव विरोध आसलोंगी, तोच व्यक्ती आज ह्या घडये देवाची हाजरता दाखोवचे खातीर आपणाच्या कुडांत थंयसर प्रत्यक्ष जाला. तें पळोवन ताका कितें करचें म्हूण कळना. तो संपूर्ण रितीर शरण जाता आनी सोम्याक आपणाकच ओपून दिता. आनी त्या घडये विशेष एक सकत सुंदर सिंगाच्या त्या कुडींत प्रवेश जाता. आनी ती सकत इतली विशेष जावन आसली की ताचे भितर कितें जाता तो अनुभव ताका व्यक्त करूंक असाध्य जाता. आनी ह्या घडये कितलेशा तेंपातावन ताचे भितर आसली ती एक अशांती आनी कितलेशा तेंपातावन ताचे भितर आसले ते कळवळे वळवळे सक्कड मायक जातात. आनी सोम्याची समीपाई तो भोगता. आनी ह्या घडये सोम्याक आपलो धनी, आपलो देव, आपलो रचणार म्हणून तो स्विकार करता आनी ताचें जिवीत सोम्या खातीर भेटोवन दिता. बोगाचे न्हू, हें एक वर्तें परिवर्तन ताच्या जिवितांत एक वर्त्या पयणाक एक साक्ष जाता. कशें साऊल सोम्याक दग दितलो आनी दमस्काच्या वाटेर आसतना थंयसर तो घोड्यार तो सकल पडटा. सकल पडलो न्ही, ताका सकल घाल्लो आनी केदाळा तो घोड्यार तो सकल पडटा. ताच्या उद्द्यार तो सकल पडटा, ताच्या गर्वांत तो सकल पडटा आनी ताच्या क्रोधांत तो सकल पडटा. तवळ ताका थंयसर सोम्याचें दर्शन जाता. सोमी ताचे लागीं हीच उतरां उलयता, सावला तूं म्हाका कित्याक कश्ट दिताय, म्हाका कित्याक दग दिताय? वय सुंदर सिंगाच्या जिवितांत ती अशेंच घडलें. आनी खंयच्या क्रिस्ताक तो कश्ट नासलो गी, खंयच्या क्रिस्ताक तो विरोध जावन आसलो गी, तोच क्रिस्त ताच्या कुडांत तो निराशी जावन आसल्या त्या घडये थंयसर ताका प्रत्यक्ष जाता, दिश्टीक पडटा आनी ताका आपडटा. ताचें जिवीत रुपांतर जाता आनी ह्या घडये सुंदर सिंग संपूर्ण बदलता. येदोळ पर्यंत आपणान कितें केलां त्या विशयान ताका वर्ते सुरसुरे येतात.
तो पश्चाताप पावता आनी सोम्या लागीं बोगसाणें मागता आनी एक नवें जिवीत थंयसर तो सुरवात करता. आनी मोगाचें न्हू, तो क्रिस्ताचो पाटलावदार जाता. खंय बेता थंयसर तो क्रिस्ताक साक्ष दिता. आनी ह्या घडये त्या परिसरांत ताचें वर्तन, ताचें परिवर्तन पळयल्लो हर एकलो लोक अशें कित्याक जालें काय म्हणून तांणी विजवीत पावतात. एक सिख कुटुंबांत जल्मल्लो हो व्यक्ती आज जेजूक साक्ष दिवन हर एका रस्त्यांनी थंयसर तो भोंवन आसा देखताना तांच्या कुटुंबाच्यांक एक मिस्तेर जाता. ह्या घडये ताचो बापूय ताका आपल्या घरा धरून हाडटा आनी ताचो विचार करतना सुंदर सिंग आपणाक जाल्लो तो अनुभव सांगता आनी कशें सोमी ताच्या कुडांत आयलो आनी ताच्या काळजांत आयलो आनी कशें ताचें थंय एक परिवर्तन जालें ह्या विशयांत सविस्तार रितीर सांगता. आनी आपूण सोम्याचो पाटलावदार जाला म्हूण सांगलें तो ताच्या बापयक कळीत करता. हें आयकून ताचो बापूय वरत्या रागान आनी क्रोधान भरता आनी ताका घरांतून भायर घालता. पूण परत थोड्या दिसांनी ताका ताचो बापूय ताच्या घरा आपयता, पूण थंयसर एक वरत्या गुटमोळे खातीर ताका तो आपयता. आनी त्या घडये सुंदर सिंगाक तो सांगता, आज तुवें हांगा जेवंक जाय. आयचें तुजें जेवण निमाणें जेवण. तुजें तावन आमकां ह्या गांवांत तकली उखल भोवंक जायना. देखून आज तुवें आमच्या घरा हांगासर निमाणें जेवण करी जाय आनी हांगातान तुवें वसा जाय. सुंदर सिंगाचो कोण एकलो संबंदी ताचो सैरो थंयसर येता आनी ताका सांगता, पळय म्हजे लागीं जाय तितली आस्त आसा, म्हजे लागीं जाय तितलो दुडू आनी भांगार आसा. जर तर तूं तुजें पिशेंपण सांडून आमगेर येवन रावशी, म्हजी आस्त म्हजें भांगार तुका दिता आनी म्हजें सोबीत धूव आसा ताच्या लागीं तुका लग्न करता. पूण ह्या घडये सुंदर सिंग सांगता, संवसारांतल्या संपत्ते प्रास, हांगाच्या दौलते प्रास सोम्यान दिवची म्हाका ती संपत्ती आनी सर्गींचें दायज व्हरतें म्हूण थंयसर तो नेगार करता. आनी हे घडये ताचो बापूय थंयसर जेवणाच्या तयारायेर आसलो. एक विशेष गुटमळ थंयसर करता आनी जेवणांत ताका वीक बरसून दिता. तो जेवता आनी त्या घरांतून भायर पडटा. रेल्वे ट्रॅकार तो चलोवन येतना ताच्या जिवांत कितेंशें जाता जाल्यार सोम्याचें निरंतर तो ध्यान करता आनी समकोन 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 मुखार येता आनी एका रेल्वे स्टेशनांत येवन एका रेलार चडटा आनी थंयसर तो रगत वंगता आनी अस्वस्थ जाता. आनी ते रेल मुखल्या निळदाणार थंयसर रावल्ल्या वेळार तो थंय तावन सकल देंवता. आनी अजाप म्हणल्या बरी एक बरो सामारियागार व्यक्ती ताका आपल्या घरा आपोवन व्हरता, ताची जागृत काण घेता आनी ताका बरें खाण जेवण दिता आनी तो थंयसर बरो जाता. ताचे उपरांत ताणें फाटीं पळयल्लेंच ना. ना ताचे लागीं पयशे, ना ताचे लागीं कितेंच आस्त वा दायज. बगार एक पवित्र पुस्तक ताच्या हाती आसता आनी हिंदू साधू बरी तो एक दगलो काण घेता आनी तो दगलो आनी हातांत एक दांडो काण घेवन रित्या पांयांनी जेजूची सुवार्थ प्रकट करूंक त्या गांवांत तो भायर सरता. आनी मोगाच्यान थंयसर आरंभ जाता ताचे सुवार्थेचें पैण. आनी निरंतर गांवां गांवांनी तो वेता, लोकां सांगता परसता आनी सोम्याची बरी खबर थंयसर प्रगट करता. आनी सर्व लोक ताणें दिवचें तें सोम्याचें उतर मोगान स्विकार करता, काळजांत तांच्या ते दवरतात आनी सोम्या थंय तांचें जिवीत तांणी रुता करतात. साधू सुंदर सिंग लाहोरांतल्या सेंट जॉन थियोलॉजिकल कॉलेजींत थंय वचून देवशास्त्र शिकता. 2 वर्सांचें देवशास्त्राची ताची तरबेती थंयसर संपल्या मागीर तो एक सोम्याचो रायबारी जावन शुभवार्ता प्रसार करूंक गांवान गांवान तो मुखार येता. गेल्ल्या जाग्यांनी ताका बरो सत्कार मेळटा म्हूण आमी चिंतचे नाका. सबार कडेन ताका विरोध पण मेळटा जाल्यारय तो सोम्या खातीर सर्व सोंसता आनी सोम्याचो एक खरो संदेशगार जावन सोम्याची सुवार्ता गांवान गांव तो थंयसर प्रसार करून मुखार वेता. अशेंच
तो बलुचिस्तान, अफगाणिस्तान, लाहोर, चायना असल्या गांवांनी थंयसर पांय वाट्यान रित्या पांयांनी तो थंयसर ताचें पैण मुंदरशिता आनी सौम्याच्या महिमा थंय सौम्याची महिमा थंयसर तो प्रगट करता आनी एक खरो सुवार्थेगार जावन लोकांक सौम्याची बरी खबर तो दिता. ताच्या जिवितांत सबार अजापी रितीचे दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात. एक फावटी नेपाळांतल्यान तो पाशार जावन वेताना थंयसर सबार लुटकारांनी वस्ती करच्या एका सुवातेर तो आसलो आनी त्या एका दिसा एकसूरपणान तो त्या वाटेन समकोन वेताना 4 जाण लुटकार ताचे मुखार उबे जातात. ताच्या हातांत जळजळच्यो सुरयो आसतात आनी हे घडये आपणाचे अंत्य हांगाच जालें म्हूण आपणाक जीवशी मारूंक तो तांकां कबलात दिता. हाचो हो जिनोस पळोवन हाचें हें वर्तन पळोवन त्या लुटकारांक विशेश लागता आनी ते ताची कांबोळ मात्र काडून घेतात आनी ताचे पैकी एकलो ताचें नांव विचारता आनी तो सांगता आपूण साधू सुंदर सिंग. आनी चडीच विवर ताचे लागीं विचारतना तो तांकां सौम्याची सुवार्ता प्रगट करता. ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराची वपार तो सांगता. कशें ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारांत ग्रेस्त जावन जियेलो पूण सरकार वेताना ताका कितेंच मेळ्ळें ना. लाजर कसो भिकारी जावन जियेलो पूण सरकार ताका सौम्याचो सांगात मेळ्ळो. हे घडीत तो भोव आपुरबायेन ताका सांगता. हें घडीत आयकल्लो एकलो लुटकार संपूर्ण रितीर ताचें मन परिवर्तन जाता आनी त्या दिसा तो साधू सुंदर सिंगाक आपल्या घरा आपोवन व्हरता आनी सबार दीस तांचे सांगाता तो थंयसर रावता आनी सगळे कुटुंब थंयसर परिवर्तन जाता आनी सौम्याक तांचो धनी आनी रचणार म्हूण तांणी तांच्या काळजा मनांनी स्वागत करतात. 1914 इसवेन तो नेपाळ, तिबेट थंयसर नेपाळ आनी तिबेट असल्या परिसरांत तो सौम्याची सुवार्ता थंयसर प्रगट करता आनी ह्या वेळी एक विदेशी धर्म प्रसार करता देखून तांचे बुद्धिस्ट आनी लामा हाचेर रागार जातात आनी हाका जिवेशी मारूंक ते सोदतात. गुटान हाका धरयतात आनी तांच्या लामा लागीं व्हरून बंदी करून दवरतात आनी हाका पळयतना आनी हाचो विचार तो समजतना तांचो लामा रागान कडकडता आनी हाका तो मरणाची शिक्षा दिता आनी ताच्या हुक्मे प्रकार साधू सुंदर सिंगाक एका बांयत घाल सोडटात आनी ती बांय जावन आशिल्ली एक भिरांकूळ पोट्टू बांय. कोण लुटकार आसात, कोण खुनीगार आसात तांकां जिवेच त्या बांयत उडयतले आनी तसल्या भिरांकूळ जाग्यार साधू सुंदर सिंगाक ते व्हरतात आनी त्या बांयत लोटून घालतात. ते दांपणे घालतात आनी ताका बंद करून ती सावी त्या लामाक हाडून दितात. 2 दीस या 3 दीस पर्यंत त्या हाडांच्या राशीमध्ये त्या भिरांकूळ मोड्याच्या गाडीमध्ये साधू सुंदर सिंग सौम्याक उलो मारता. पूण त्या एका ऐन घडये त्या बांयत एक विशेष घडीत घडता. तें फोडें ओपन जाता, तें फोडें उक्तें जाता आनी एक व्यक्ती त्या बांयत भितर सरता आनी ताका एक दोरी दिता आनी धरून वयर ये म्हणटा. साधू सुंदर सिंग ती दोरी धरता आनी तो वयर येता आनी त्या बांयतावन भायर वेता. ताकाय गोत्तू ना, ताकाय कळीत ना तो व्यक्ती कोण, कितेंच तो उलयना. बगार सौम्याची ओगळीक गाजयता आनी त्या बांयतान भायर वेता आनी परत त्याच गांवांत सौम्याची सुवार्ता प्रगटोवंक तो सुरवात करता. साधू सुंदर सिंगान त्याच गांवांत सौम्याची सुवार्ता प्रगट करचे हे देखलो लोक थंयसर त्या लामाक येवन कितें घडटा तें सांगता आनी परत ताका धरून हाडून त्या लामाच्या मुखार उबे करतात. पूण लामाक हें एक विस्मीत जाल्लें आसता. कित्याक त्या बांयक बंद केल्या उपरांत ती सावी केवल त्या लामा लागीं मात्र आसली, अजुनूय ताचेच लागीं आसा. तर त्या बांयचें दार त्या तांपणे उक्तें केलें तरी कोणें? खंडीत जावन सौम्यान ह्या घडये सर्व साधू सिंगा थंय घडल्या ह्या एका विस्मिता खातीर थंयसर भियेतात आनी तो लामा ताका सांगता, दया कर, तूं वच, आमचो गांव सोडून वच, आमी तुका कितेंच करिना. आनी साधू सुंदर सिंग सौम्याची ओगळीक गाजयता, त्या गांवांतल्यान भायर वेता
पूण ताचे मिसांव रावना मोगाच्यान तो थंय तावन ताचे सुवार्थ प्रसाराचे ताचें काम आनी ती सेवा निरंतर मुंदरून व्हरता. रित्या पायांनी सगळो संवसार तो भोंवता. 1918व्या वर्सा सगळ्या संवसारार सोम्याची सुवार्ता प्रगट करच्या इराद्यान तो मद्रासाक येता. हजार लोक ताका थंयसर उक्तो स्वागत दिता आनी ताच्या तोंडांतून बायसरची सुवार्थेची उतरां ते आयकतात आनी सोम्याक अर्घ दितात. तांच्या जिवितांत थंयसर वर्ती बदलावण जाता. तितले मात्र न्हय, युरोपांत तशेंच आनी इतर भायल्या गांवांनी जर्मनी पर्यंत तो थंयसर वेता आनी सोम्याची सुवार्ता प्रगट करता. अशें संवसारभर सोम्याची सुवार्ता रित्या पायांनी प्रगट केल्लो भारतीय मिशनरी तो जावन आसा साधू सुंदर सिंग. खंयच्या घडये ताणें बायबल जळयलो त्या घडये थावन सोम्यान ताच्या काळजांत ताचो मोग जळोवंक ताणें सुरवात केलो आनी ताच्या जिवितांत घडिल्ल्या विविध गणिताद्वारी साधू सुंदर सिंग एक संपूर्ण भारतीय मिशनरी जावन तो बदल्लो. तो केदाळय तिबेटाक भेट दितालो आनी अशेंच 1920 आनी 9 इसवेंत तो परत तिबेटाक सुवार्ता प्रसाराक तो थंयसर प्रवेश जाता आनी सुवार्ता प्रसाराचें पैण तेंच ताचें निमाणें पैण जावन आसता. ताचे उपरांत तो खंयसर गेलो, ताचे उपरांत ताच्या सुवार्थेचें हें पर्यटन खंय मुंदरिल्लें कोणायकी गोत्तू ना. पूण जाल्यारय ताच्या जिवितांत निमाणें वर्स 1920 आनी 9 म्हूण सर्व मानून घेतात आनी थोडे सांप्रदायीक रितीर सांगतात तो तिबेटांतावन तो तिबेटांतावन सर्गाक चडोवन गेलो. मोगाच्यान हे लोकांचे भावन. पूण ह्या व्यक्तीच्या एका अंतस्करणाचेर ह्या साधू सुंदर सिंगाच्या ह्या एका पर्सनालिटी म्हणटा व्यक्तित्वा विशीं आमी इल्लेशें विश्लेशण करचें जाल्यार कशें एक सोम्याचो कट्टा विरोधी जावन आशिल्लो एक सिख तरणाटो सोम्याच्या एका विशेष दर्शनांतावन कशें परिवर्तन जालो आनी नीज आध्यात्मिकता आनी दैविकता कितें म्हूण जाणा जालो. नीज सोम्याक ताणें ताच्या जिवितांत काणगेलें आनी तशेंच सोम्याची सुवार्थ प्रगट करचेंच ताचें एक वर्तें काम आनी सेवा म्हूण चिंतून सगळें ताचें जिवीत सोम्या खातीर ताणें भेटयलेलें जावन आसा. मोगाच्यान साधू सुंदर सिंग सोम्या खातीर जियेल्लो व्यक्ती. ताचे आदर्श आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक जाय. आज आमकां सोमी सादांचो जाला पूण तवळ सरीसुमार 100 वर्सां पयलेंच म्हणयेंत आमी. तस जाल्यार परिगतेंत विशेष रितीर सोम्यान ताका आपडटना ताचें थंय जाल्लें तें परिवर्तन आमच्याय जिवितांत जावं दी आनी आमकांय सोम्याची एक वळख सगळ्या संवसारार दिवचें भाग दिवं दी म्हणून म्हजें एक आशय ती जावन आसा. साधू सुंदर सिंग सोम्याच्या संदेशगारा विशांत सबार वर्सां तावन हांव जाणा जाला आनी ताचे विशांत विविध बूक हांवें वाचल्यात आनी सबार जाणांनी ताच्या ह्या एका भाग्यवंत जिविता विशांत तांणी बूक बरयल्यात. अशें हांवें एका व्यक्ती लागीं हाचे विशांत उलयतना तो म्हाका सांगूंक लागलो, का जालें तूं उलयताय? तो कोण? येदोळ पर्यंत आमी ताचे विशांत आयकलेंच ना. तो कांय कथोलीक न्हय जाल्यार ताचे विशांत आमी कित्याक उलय जाय? मोगाच्यान म्हाका मस्त बेजार जालें. कित्याक आमचो सोमी कोणाची आस्त न्हय कथोलिकांची न्हय प्रोटेस्टंटाची या दुसऱ्या खंयच्या बिलिवर्साचो आस्त आमचो जेजू न्हय. कित्याक जो व्यक्ती जेजूचे व्हडपण आनी जेजूची महिमा प्रगट करता तो व्यक्ती निजायकी कसलोय तो आसूं दी, खंयच्याय पंगडांत तो आसूं दी, तो सोम्याचो शिश जावन आसा. हाका एक धाकटो उल्लेख हांवें दिवचें तर मार्काच्या वांजेलांत भोव आपुरबायेचे एक दृश्टांत आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. जुवान ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजें नांवय देंवचार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो
आणि तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून आमी ताका तशें करूंक आडवारले. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान आचर्यांकन दुसरे घडये म्हज्या विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्याच पक्षेचो. बघाचें, जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षेचो. जो कोण जेजूक विरोधी न्हय तो जेजूच्याच पक्षेचो. तर आज आमकां आमच्या हेरा पंगडा संगी जेजूच्या नांवान बरें एक रिलेशन म्हणटा बरो एक बांद रुपीत करचो वर्त्या गरजेचो. केवल आमी मात्र सारके म्हूण चिंतून आनेकल्याक पाड म्हूण सांगचें न्ही जाय की आमकां तें क्रिस्तांवांक सांगली विशय न्हय. हांव बरो म्हूण सांगचे खातीर आनेकलो पाड म्हूण सांगचें आमी जेजूच्या नांवाक करचो एक अपप्रचार जावन आसा. देखून साधू सुंदर सिंगाच्या ह्या एका दृश्टांतांत आमी सोम्याचे एक खरे रायबारी जावया. सोम्याचो संदेश आमच्या जिवितांत हेरांक आमी प्रसार करया. आनी अशें सर्व सोम्याच्या नांवान संवसारार सोम्याची महिमा गाजयतात ते सर्व आमचे भाव भयणी म्हणल्या एका आशया खाल सर्व आमी सांगाता मेळया, एक हिंड जावया, एक गवळी जावया आनी एका सोम्याच्या त्या आदर्शा खाल आमी एकवटीत रावया म्हूण सांगता. साधू सुंदर सिंगाच्या जिविता विशांत वो नियाळ तुमी स्वीकार केल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं.